गोंयांत वाघ ना म्हूण फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं सरकारी म्हायती अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत म्हायती दिताले. मात आतां गोंयांत वाघ आसा हें स्पश्ट जाल्लें आसा. 6 वाघ गोंयच्या रानांनी आसात. सरकारान जर लक्ष दिलें ना, तांचें संवर्धन केलें ना, तर 2021 जी गत वाघ मारपांची जाल्ली ती परत घडटली. सरकारान ज्या लोकांची गोरवां रानटी जनावरां मागता तांकां लुकसाण भरपाय दिवपाक जाय म्हूण पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकर उलयला. RDX ब्युरो रिपोर्ट. गोंयान वाघ ना अशें गेल्या कितलेशा वर्सां सावन सरकार आसा ते म्हायती अधिकाराच्या अंतर्गत म्हायती दिताले, पूण आतां गोंयान वाघ आसा हें स्पश्ट जाल्लें आसा. 2009 ते 2021 ह्या मजगती आमी पळयले जाल्यार गोंयचे 5 वाघ आसा तेंची हत्या जाल्ली आसा. आनी अशें आसतना आमच्या सत्तरीच्या म्हादय अभयारण्यान सद्या 2 मादी आनी 1 नर वाघ जो आसा तो आमकां पळोवपाक मेळटा. त्या शिवाय मोले राष्ट्रीय उद्यान जे आसा आनी महावीर अभयारण्य आसा हातून आमकां 2 बछडे आनी 1 वाघीण पळोवपाक मेळटा. म्हणजे एकंदर 6 वाघ जे आसात हे गोंयच्या रानांनी आसा आनी त्याच्या खातीर सरकारान जर लक्ष दिवंक ना, तांचे संवर्धन आनी संरक्षण जातलें ह्या नदरेंतल्यान जर प्रयत्न करूंक ना जाल्यार जी गत 2021 जाल्या आमच्या 4 वाघांक ज्या पद्दतीन मारल्या ती पुनरावृत्ती जावंक जायना ह्या नदरेंतल्यान सरकारान जे गोरवां जेंची वाघ मारता किंवा एखादे रानटी जनावर तेंची नासधूस करता तर त्या लोकांक ताबडतोब नुकसान भरपाई कशी मेळटली. आनी वाघां खातीर तेंच्यांनी कृती दल स्थापन केलेलो आसा, पूण एंटी पोचिंग कॅम्प जे आसा म्हणजे शिकारी विरोधी पथकां जी आसा ती स्थापन करून शिकार कशी रोखली वयतली, म्हणजे जी आमची तृणहारी हर्बिवरस एनिमल आसा तेंची शिकार जावची ना ह्या नदरेंतल्यान सुद्दां सरकारान जे कृती दल स्थापन केल्लेले आसा ते कार्यप्रमाण जावप गरजेचें आसा. त्या शिवाय आकस्मीक रित्या जे फ्लायिंग स्क्वॉड जे आसा ते भरारी पथक गांवांत वचून अशा प्रकारच्यो घटना शिकारी किंवा रानटी जनावरांचो अधिवास नश्ट करपाचे प्रयत्न चलता तर तेचेर कारवाई करपाचे हे पथक काम करता. तर ते पथक जे आसा ते कार्यप्रवण कशें जातलें ह्या नदरेंतल्यान वन खात्यान प्रयत्न करपाक जाय. वन खात्यान जर ह्या नदरेंतल्यान प्रयत्न करूंक ना जाल्यार आमचे इतके सोबीत जंगल आसा, आमची इतली सोबीत जंगलान वाघ किंवा बिबटे किंवा अस्वलां सारकी जनावरां आसा तेंचें अस्तित्व आसा हें दुर्बल जातलें.